देवाचे उतर ह्या नियाळ माळांत सगल्यांक तुमकां माये मोगाचो येवकार. पवित्र पुस्तकान लेवी शास्त्रान देवाची ही उतरां आमकां मेळटात. हांव तुमचो देव पवित्र देखून तुमी पवित्र जावंक जाय. देवान आमकां आपल्या सारकी रोचल्यांत. म्हणटोच पवित्रपणाचे रूप देवाचे आमचे मोदें आमी जिवाळ करचे आपोवणे व दुसऱ्या उतरांनी आमी पवित्र जावचे आपोवणे आमकां जोन एकल्याक आसा. देव आमकां ताचे सारकी संपूर्ण जावंक आपयता. पवित्रपण देवाचो नीज स्वभाव देखून देव आमी पवित्रपणाच्या उंचल्या पांवड्याचेर पावची म्हूण आमकां उलो करता. पवित्र पुस्तकान देव आमचें पवित्रपण आशेता देखून मनशा कुळा लागीं मोगाचो करार करता. देव आपल्या कराराक सदांच विस्वासी. आपल्या मानामेंतांक विस्वासी रावतल्यांक देव आपल्या काळजाची भांडारां उक्तीं करता. ताचें प्रामाणीकपण अदीक तीर करता आनी ताचें जिवीत अदीक उंचल्या पांवड्यार पावयता. असले आपले मोगाचे परजेक देव दुसऱ्या राष्ट्रांक देखीवंत नमुनो करून दिता. जेजू संवसारांत आयलो तेन्ना संवसारी दर्ज्या पासून पयस रावलो. संवसार बोळ करूंक, दुस्मानकायेन चलूंक, रागान वागूंक आनी बदलो घेवंक शिकयता जाल्यार जेजू भाग्यांचे, पोगसण्यांची, मोग सोंसणिकायेची वाट दाखयता. पेल्याच्या उस्क्यान जिवंक आनी गरजेवंतांक उदारपणाचो हात उक्तो करूंक जेजू उलो करता. जेजू आपलें जिवीत पूर्णपणी जियेलो. संपूर्ण जिविताचो जेजू आमकां सगल्यांक एक व्हड नमुनो. जुदेवांच्यो कोरण्यो ज्यो सर्गींच्या तत्वां आड वेताल्यो त्यो जेजून नाकारल्यो. भाग्यांचें जिवीत जिवंक जेजून आपल्या पाटलावदारांक उलो केलो. पवित्रपण जोडूंक देवान सगल्यांक आपोवणें दिलां. भागिवोन जुवांव बसकोन भुरग्यांक आनी तरणाट्यांक कोण परी साद्या आनी मोगाच्या कोरण्या वरवीं पवित्रपण जोडूंक जाता तें शिकयलें. ताचे जिविताची देख घेवन आनी सर्गींच्या मुळ्यांचेर आपलें जिवीत आटापून डॉन बॉस्कोचे सालेजन पुतांनी आनी शिंगप्यांनी पवित्रपणाचो मुकूट जोडलो. पवित्र सोबेंत जायतीं सांतां भोगतां पवित्रपण जोडून घेवंक आनी बरी देख आनी उर्बा दितात. जे पळी सांत डॉमिनीक सावियो, सांत फ्रांसीस शावियर, आमचे दोर्तोरीचो पूत सांत जुझे वाज, कोलकाताची भागिवोन मादर तेरेजा आनी जायतीं जाणां पवित्रपण जोडूंक आमकां उस्कायतात. सगलीं सांतां भोगतां जेजूच्या पावलांनी चोल्लीं. देवाच्या आपोवण्यांक विस्वासी रावलीं. देवाच्या मानामेंतांक आमी खऱ्यांनीच आमच्या जिवितान मान दिता काय? जेजून दिल्ली मोगाची आज्ञा आमी भाग्यांच्या जिवीत आमकां पवित्रपण जोडूंक एक खेरीत वाट. हे वाटेर आमी चलून पवित्रपण जोडूंक प्रयत्न करता काय? मागुया. मोगाळ बापा, तुजें उतर मानून घेवंक
म्हाका तुजी कृपा दी. सुम्या जेजू क्रिस्ता, बापाची कुशी करूंक म्हाका तुजो आदार दी. पवित्र आत्म्या, जा तूं आमचो आलाशिरो आनी वाट. आमेन. म्हजे बराबर तुमी देवाचें उतर नियाळ्ळें देखून देव बरें करूं. आमी परतून मेळोसर पवित्र राव, कुशाल राव.